देव बरो दीस मागता तुमकां सुमेस्तांक मुगाळ बाबयनो कीर्तन 115 पयली वोळ आमी वाचताव. आमकां न्हय सर्वेस्परा आमकां न्हय बगार तुज्या नांवाक महिमा फावो कर तुज्या मोगा आनी विश्वासीपणा खातीर. मगाच्यान एक नवो दीस सुम्यान आमकां दिला. सुम्याचो मोग आनी विश्वासीपण आमी नियाळया. सुम्याक आमी महिमा दिवया. सुम्याक आराधन करया. तशें मुखार आमी सरपडया. गव्या गीत आराधन तुका देवा बापा K12 पेज 154. K12 पेज 154. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोजा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोजा बापा, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोजा जेसू, आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोजा जेसू, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. हालेलुया 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 हालेलुया. एगडी बोरू सुम्याक आमी मान बगावया. ताच्या मोगाक आनी विश्वासीपणाक. कितलो विश्वासी तो आमचे थंय जाला. आज एक नवो दीस आमकां सुम्यान दिला. आमचे थंय तसो विश्वासी मोग ताणें आमकां खळीत केला. देवाचें उतर आमी वाचताव. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत स्वर 2:9 वोळ. देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी विंसून काडलेली पडजा, एक रयाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक तुमी. काळोखांत आपल्या विचित्र उसवडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची
कृत्रिम कृत्या तुमी गाजय जय म्हणून ताणे तुमकां विंचल्यांत देव आमकां विंचता मुगाळ भवनो भयणीनो दिसपडते आमी देवाक लागीं सरता दिसपडते ताका आराधन आमी करता दिसपडते ताची सुवें वेळ करसिता ताका महिमा दिता कित्याक आमी विंचून काडलेली पडसा तसो मोग ताचें विश्वासी पोवन आमी आमच्या जिवितांत साकलां देखून आज परत एक पवडी ते सुम्याक ताची कृत्यां आमी गाजोवया ताका महिमा दिवया आमच्या उतरांनी करण्यांनी नृत्यांनी आमच्या नेसनांत खाना जिवनांत सुम्याक आमी महिमा दिसय म्हणून सांबावल आमकां सांगता कोलोसिकरांचें 15:3-17 ओळ उतरान जावं करणेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सकड सुम्या जेजूचे नांवी करा ताचे मरिफा देवा बापाक अर्गां दिया ताचे मरिफा देवा बापाक अर्गां दिया एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपया आमचे थंय सुम्याचो मोग ताचें विश्वास पोवन आमी नियाळया ह्या कश्टांच्या काळार कितलो विश्वासी सुमे आमचे थंय जाला तर ताका आमी महिमा दिवंक फावो जर आमी ताका महिमा दिवंक ना तर ह्या घडये हो वेळ आमी घेवया हो वेळ आमी गळसया ताका महिमा दिवंक ताची कृत्यां गाजोवंक न्हय आमकां बगार ताच्या नांवाक महिमा फावो जावं ताचें नांव व्हरतें तो सुमी व्हरतो हेच भोव पवित्र सक्रामेंतांत जर आसचो तो खळा नासतना आमचे खातीर हजार जावचो आनी आज परत एक पवडी आमचे खातीर हजार जाला कुडीन आत्म्यान रक्तान देवपणान त्या सुम्याक आमचे थंय आसच्या ह्या सक्रामेंतांत हजार जाल्ल्या सुम्याक आमी महिमा दिवया आनी गावया गीत H5 पेज 75 अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाळून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडोया अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाळून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सर पडोया वै सुम्यान केल्ल्या हरी एका विचित्रां खातीर ताच्या विस्मितां खातीर ताच्या मानाक ताच्या नांवाक आज आमी निरंतर अर्गां दिवया सुम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गाजता ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया सुम्यान केल्यात कितली विचित्रां देखा तुमी ताची विस्मिता महिमा गाजता ताची कृत्यां मानाक ताच्या आमी गावया अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाळून महिमा दिवया ताचे समोर आमी सर पडोया निरंतरी सुम्या सर्ग संसार रचलेलो ताणें आमकां पोसचें ताणें आमकां राखोवन सांबाळचें त्याच सुम्यान ह्या कश्टांच्या काळार आमची सवय आसून ताच्या मोगान ताच्या विश्वासीपणान आमकां सांबाळटा तो ताका आमी निरंतर अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताचे थंय संतोश पावया सर्ग संसार ताणें रस्ता खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिळेन ताणें सांबाळला सर्ग संसार ताणें रचला खाना जेवणान आमकां पोसला वायटा विघ्नांत येदोळ राखला पिडे शिळेन ताणें सांबाळला अर्गां दिवया आमी अर्गां दिवया ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाळून महिमा दिवया
ताचे समोर आम्ही सर पडूया. वय निरंतरी सुम्या तुका आमी अर्गां दिता. तो आमचे थंय विश्वासी जालाय, सदा नितीन तो चल्लाय, तूं घालतो आमची येलाय. सुम्या आज तूं आमकां तेंच सांगताय, आमचें जिवीत तुका अर्गां दिवचें, तुका महिमा दिवचें जायचंय, तुका स्तुती करचें तें जायचंय. हर एका वेळा आनी घडये सुखांत तशें दुखांत. सुम्या तुका आज आमी अर्गां दिता. आमी सांगता मेळोन तूं विश्वासी म्हणून, तूं आमचें थंय घालतो चलाय म्हणून, हें सगळें तुवें आमचें थंय दिसपडतें केलाय म्हणून तुका महिमा जावं. सुम्या तुका स्तुती जावं. सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला. सदा विश्वासी तो बुरला, खालतो जाऊन तो झियेला. सतानी तीन तो सल्ला मोगामय पासान भरला. सदा विश्वासी तो बुरला, खालतो जाऊन तो झियेला. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या, ताच्या नावाची स्तुती करूया. ताका नावाडून महिमा दिव्या, ताचे समोर आमी सर पडूया. मुगाळ भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्या विशयंत विविध विशय घेवन आराधना वेळार नियाळ करन आसा. आनी आयचो विशय जावन आसा मॉडेस्टी. पवित्र आत्म्याचें एक फळ मनसुगी म्हणलें फळ. कालच्या दिसा आमी नियाळ केल्लें जावन आसा निश्कळपणा विशयंत, चॅस्टिटी. आनी आज मनसुगे विशयन नियाळ करता आसतना हें त्या निश्कळपणाक लागू जाता. CCC आमी पवित्र सभेची दोतोन आमी काडल्यार आनी वाचल्यार नंबर 2521. CCC 2521. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा निश्कळपणाक मनसुगी गरजेची. हाचो अर्थ जें कितें उक्तें दवरूंक फावो न्हय तें उगडूंक इन्कार करचें. मनसुगी थंयसर परत आमकां स्पश्ट केलां. पवित्र सभा आमकां शिकयता निश्कळपणा खातीर आसा. आनी मनसुगी म्हणटा आसतना थंयसर आनी एक उतर त्या नंबरांत मेळ्ळां. आमकां वाचूंक मेळटा मितीची ती अविभाज्य अंश जावन आसा. अंग मितीची मीत सांबाळचें जावन आसा मनसुगी, मॉडेस्टी. सडावत मनसुगी म्हणटा आसतना आमच्या मती घेता वा आमी सडाव जावन चिंतचें नेसना विशयंत. आमी नेसनांत मनसुगाय सांबाळी जाय म्हणून तें आमकां कळीत आसा. आमचें नेसान मनसुगेचें जाय आनी मनसुगी म्हणटना तितलेंच आमी चिंतूंक बरो, पूण मनसुगी तितलें मात्र न्हय. मनसुगी म्हळ्यार हातूंत आनीकी चड गुंडायेचो अर्थ आसा. इंग्लिशांत अशें म्हणटात मॉडरेशन इज अ की टू मॉडेस्टी. मॉडरेशन इज अ की टू मॉडेस्टी म्हळ्यार मीत सांबाळचें जावन आसा. चड न्हय उणेय न्हय. नॉट टू मच, नॉट टू लिटल. चड उणें जायनासतना सांबाळचें म्हळ्यार मीत सांबाळचें हें मनसुगेंत आटापून आसा. पूण कितें सक्कड तातूंत आटापून आसा? मीत सांबाळचें वा मनसुगेंत नेसान मात्र न्ही 4-5 संगती आमी सांगयेत. आमचीं उतरांनी मनसुगाय सांबाळची. आमच्यो करण्यांनी मनसुगाय सांबाळची. आनी तिसरें बिहेवियर, आमच्या नडत्यांत मनसुगी सांबाळची. वय कोणी बरें न्हेसोंक पुरो, न्हेसनांत मॉडेस्टी आसा पूण ताचें उतर समानांतर, ताची साल समानांतर थंयसर मनसुगी ना. नेसान बरें आसा उतरां समानांत. देखूनच मस्त संगती आमी आज नियाळीचे. मनसुगी म्हणटा आसतना इन आवर वर्ड्स, डीड्स, बिहेवियर एंड आवर ड्रेस. आनी तशेंच खाण जेवण चक्कड आसा.
उतरांनी करण्यांनी नडत्यांत नेसनांत आनी खानांत पिवनांत मनसुगी सांबाळची हें सगळें हाटापून आसा. देखून जें कितें आमी करता तें देवाक महिमा दिवचें तसलें जाय. आमी इतलें केल्यार मनसुगी सांबाळटा. पवित्र आत्मा आमकां आदार दिता. जें हांव करता देवाक महिमा दिता गी. डज इट ग्लोरिफाय गॉड? देवाक महिमा दिनातलें उतर हांव वापरतां तर तसल्यो करण्यो, तसलें नडतें, तसलें नेसान, तसलें खान जेवण पिवन हांव सेवतां. देखून मनसुगाय एक बरें फळ जावन आसा. आनी हे निश्कळपणाक, नितळ जिविताक, एक मर्यादेच्या जिविताक आमकां आदार जाता. देखून आनी एक 2 नंबरां आमची पवित्र सभेची दोतोन सांगता. 2522 नंबर 2522 म्हणटा मनसुगी आमकां मान शिकयता. कशें आमी मान मर्यादेन जियोवचें क्रिस्ती जिवितांत तें मनसुगी आमकां शिकयता. आनी 2523 मुखले नंबर आमकां शिकयता भुरग्यांक आनी युवजनांक मनसुगी शिकोवचें म्हळ्यार तांकां मनशा व्यक्तीक मान दिवंक शिकोवचें. भुरग्यांक आनी युवजनांक मनसुगी शिकोवचें गरज आसा. हेरांक मान दिवंक, गौरव दिवंक आनी एक मर्यादेचें, एक मानाचें, घनाचें, मर्यादेचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत आमचें जाता. केन्ना आमचें तें मनसुगी म्हणलें फळ आमी वाडोवंक प्रयत्न करता वा आमी जियेता पवित्र आत्म्याच्या आदारान. देखून ह्या घडये आमी मागया आमचे दोळे धांपून एक मर्यादेचें जिवीत, एक बरें क्रिस्ती जिवीत, एक घनाचें, मानाचें आमचें जायचें, गौरवाचें आनी देवाक महिमा दिवचें. मातेवस सुवांजलावसर 5:16 वोळ देवाचें उतर म्हणटा तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळूं, ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा जावं. देवाक महिमा दिवचें तसलें जिवीत आमचें आसा तर आमी दोळे धांपया, नियाळ्या. आज उतरांनी, करण्यांनी, आमच्या नडत्यांनी, आमच्या नेसनांत, खाना जेवणांत आज देवाक आमी महिमा दिता तर देवाक तें संतोश पावया. तर मनसुगेचें देणें वा तें फळ आमचें तें आमी वाडोवंक सोडलां वा देवान आमकां फावो केल्लें तें देणें आमी गळसिता म्हणून जालें. पूण मोगाळ भावा आनी भयणी आमच्या जिवितांत मनसुगी ना. देवाक महिमा आमी दिना, सुकोवन आमी पडल्या तर सुम्या कडचें बगसाने मागया ह्या घडये. आमच्या उतरांनी, करण्यांनी, नडत्यांत, आमच्या नेसनांत, खाना जेवणांत आमी मीत मिरवून कितेंय केलां तर मीत सांबाळिनासतना आमच्या बेसा प्रकार आनी आस एक गौरवाचें मर्यादेचें जिवीत आमचें जावना तर हेरांक देख दिवचें तसलें जिवीत आमचें जावना. हेरांक मान गौरव दिवचें तसलें आनी अशें देवाकच गौरव दिवचें तसलें जिवीत आमचें जावना तर आमी बगसाने मागया. आमी चुकल्या तर सुम्या कडेन सांगया. सुमी आमकां बक्षिता आनी सुमी आमकां परत त्या देण्यान त्या फळान तो भरता. तें बरें जिवीत आमचें जावच्याक, ताका महिमा दिवचें जिवीत जावच्याक आमी मागया पवित्र आत्म्या कडेन. तो पवित्र आत्मा आमचें थंय जियेता. आमच्या मंदिरान तो आसा, आमची कूड ताचें मंदीर. तो आमचें थंय जियेता, आमकां जागयता, आमकां कृपा दिता. आनी ह्या कश्टांच्या काळार आमी आनीकी एक बरें जिवीत जियोंक जाय. कितलोसो लोक आज भायर कश्टता, जिवीत मरणा मदें झुजता, आस्पत्र्यांत वाटेर आसात, सारकें चिकित्सा मेळनासतना आज आमच्याय बोवारी आसात. तांचे खातीर आमी मागया. तांकां जाय अशी शुश्रूषा चिकित्सा मेळोवं. तस सुमी आमचे थंय जियोवचो तांचे थंय आसा. हर एकल्यांची मनां काळजां उगडसो उसवडावचो तो जावन आसा.
मागया. आमच्या फुडारां खातीर मागया आमी. आमच्या देशा खातीर, इगर्ज मतीच्या वडिलां खातीर, आमच्या कुटुंबां खातीर, आमचीं भुरगीं, आमचीं वसनां, हर एकल्यांक आज देणे आमी मागतना मनसुगेचें मनशा जिविताक गौरव मेळचे खातीर आमी मागया. एकामेकाक मान गौरव दिवन आनी अशें देवाकच महिमा जावं म्हणून आमी मागया. आमचें समर्पण करून आमी गावया गीत मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या. J18 पेज 141. सादी जाल्यार आमी दिमी घालून आमचे खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या. सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या. मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये. इसम्या मुझे थंय ये तूं जिये हांव कोणा बसत मागता तांचे थंय तूं इसम्या. आमचें मौन, आमचें चिंतप, आमचें उतरां, आमचें नडतें सगळें पवित्र करून तुका महिमा दिवचें तसलें जावंक सुम्या. तूं आमचे थंय राव, आमकां शिकय कृपेन भर. मौन मुझे नितळ कर, चिंताप मुझे निर्मळ कर. मौन मुझे नितळ कर, चिंता मुझे निर्मळ कर. काळीज मुझे खालतें कर, जिवीत मुझे मोळें कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे मोळें कर. काळीज मुझे खालतें कर, जिवीत मुझे मोळें कर. काळीज मुझे खालतें कर, जीवित मुझे मोळें कर. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या. मुझे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या. सदां काल जिये देवाच्या आत्म्या. मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये मुझे थंय जिये. मागया आमी आमची आज मनसुगेचें देणें आमी मागतना आमचें जिवीत आमी कितें पळयता, कितें आयकता, कितें उलयता, कितें न्हेसता, कितें खाता आनी पियेता, तें सगळें सुम्याक मानता तसलें जावं. सुम्याक मानवता तसली जिणी आमची जावच्या. आनी प्रत्येक तरान आज ह्या कश्टांच्या वेळार मनशा जिविताक जायसो मान गौरव मेळच्या. कोण जबाबदारेची मनशां आसात तांकां सुम्यान जायसो उजवाड दिवंक, जायशें प्रेरण दिवंक, तांची मनां काळजां तो सुगडूं उजवाडा म्हणून हर एकल्यां थंय जियोवचो तो आत्मो पवित्र आत्मोय करूं म्हणून हर एकल्यां खातीर आमी मागया. आमच्या फुडारां खातीर आमी मागया. कुटुंबांत आसलेल्या वडिलां खातीर मागया. हें देणें स्मेस सांगला भोव म्हणून मागया. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दी. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दी. कानान म्हज्या उतरां घाल, मौनान म्हज्या जानवाय घाल. 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 मुझे थंय जिये पवित्र
आत्म्या मोचे तेंचिये पवित्र आत्म्या सदां कालचिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मोचे तेंचिये मोचे तेंचिये मोचे तेंचिये मोचे तेंचिये इगडी बोर आमी मागया सवार सनास कश्टांत आसात प्रतीक तरान कोविड ह्या पिडेंत संकश्टान सांपडलेलीं आनी हाका बली जाल्लीं त्या भावा भयणी खातीर आमी मागया त्या भावा भयणींक जाय आशिल्ली कुमोक लाभच्या तसो समी हरी एकल्यांक आधार दिवचो हरी एकल्यांक बचाव केल्लो सुडका दिल्लो पिडा शिडा काडुल्लो तशा गाया वरवीं तांकां बरें करूं तशा नांवान तो तांकां आशिर्वादीत करूं ताच्या रक्तान स्मेस्तांक धुवन तो नितळ करूं त्या रक्ताचें बळवंत संरक्षण आमकां लाभो आमचो देश हरी एक राज्य हरी एका भावा भयणीक ल्हानांक व्हडांक सक्कडांक आमी भेटोवन आमचीं कुटुंबां आमचे हेर सक्कड गरजो मागणी कुटुंबांतले तत्वार सक्कड आमी भेटोवन आमी मागया तसो आमी आमकां सांबाळूं आनी राखो आशिर्वादीत करूं म्हणून सक्कडां खातीर आमची दोनी हात उबारया आनी मागया हातांक म्हज्या बोळ दी सुमया कामांक म्हज्या फळ दी पांयांक आमच्या चलोवन व्हर आमची जिणी सुफळ कर तूं हातांक म्हज्या बोळ दी कामांक म्हज्या फळ दी हातांक म्हज्या बोळ दी कामांक म्हज्या फळ दी पांयांक म्हज्या सांबाळवून जिणी म्हजी सुफळ कर 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 मोचे तेंचिये पवित्र आत्म्या मोचे तेंचिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मोचे तेंचिये मोचे तेंचिये मोचे तेंचिये मोचे तेंचिये Hallelujah, 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 hallelujah. I pray in your name, bless us. सुमे आमकां आशिर्वादीत कर आमची मागणी आमची दसवान तूं आशिर्वादीत कर आमी कोणा खातीर मागता सुमे आज प्रती इतरान कश्टांच्या कोविड पिडे निमती वळवळच्या एकल्यांक सुम्या जाय शिकोरपा दी आधार दी सुम्या आमचो देश आमच्या फुडाऱ्यांक आमचे कुटुंबां आमच्या मोगाच्या हरी एकल्यांक जाणी आमचे कडेन मागोंक सांगला सुम्या जांचे खातीर आमी मागता कोण तुका सुम्या बावडटा उलो मारता सुम्या हरी एकल्यांक जाय शिकोरपा दी शेजू तुज्या नांवान आशिर्वादीत कर तुज्या रक्तान सकडांक धुवन नितळ कर तुज्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या त्या गायच्या सक्तेन आमकां बरीं कर सुडका दी सुडवून दी वी प्रे इन योर नेम लॉर्ड ब्लेस अस हील अस सॅंक्टिफाय अस फिल अस विथ योर लव फिल अस with your spirit, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Thank you, Jesus. Quickly bagaunu sumyacha आशीर्वाद सुन घेऊया. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवा आमी वाचून सांगता जल्मा दिवस आचरशिता ॲरन नील डिसोजा बाजाल ताका जल्मा दिवसाचे शुभाशय आमी पाठयता
काजाराचे वार्षिक दिवस आचरशिता 40 वर्सांचो विक्टर आनी सेलीन कोरिया देरेबाईल 50 वर्सांचो आल्फोन्स आनी लुसी क्रास्ता ताकोडे 50 वर्सांचो फेलिक्स तावरो आनी एलिझा तावरो सेबॅस्टियन जोकिम आनी नॅन्सी मोंतेरो जप्पू साल्वादोर आनी लिल्ली बार्बोजा लोरेटो मुंबई चार्ली आनी हेलेन डिसोजा माणियूरू मदरंगडी फ्रीडा आनी मोसेस अल्मेडा विरार लिओ आनी सिसिलिया पिंटो कालिना अविस्टन आनी निशा डिसोजा बाजल साल्वादोर आनी एलिझा डिमेल्लो कालवा पॉल आनी आयरीन डिसोजा पाडील 63 वर्सांचो वार्षिक दिवस काजाराचो साल्वादोर आनी क्रिस्तीन डिसोजा मुडुबेल्डे काजाराचो वार्षिक दिवस स्टीफन आनी क्रिस्तीन लोबो कंदिविली रॉबर्ट आनी इव्हलिन डिसोजा बेंगलोरू चंदन आनी ज्योती डिसोजा तोकूरू विन्सेंट आनी ग्रेटा पिंटो मँगलोर हांकां सगळ्यांक आपल्या तांच्या काजाराच्या दिसाचे अभिनंदन शुभाशय आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर रायन सिक्वेरा किनिगोडी शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट सान लॉरेसाच्या मनाक अर्घ आनी होगलाब दिता रिटा पिंटो वामंजूर मेल्विन रोजारियो सांताक्रूज सीमा फेलिक्स सल्डाना पालिमार जॉन रोड्रिगस बेल्तंगाडी अनिल पिरेरा नवी मुंबई एमी रिटा डिसोजा बेंगलोरू जयेश डिसोजा बेंगलोरू नूतन विवेक नायक गोवा ऑजवर्ल्ड रोड्रिगस बीजे आपल्या तेसां पासत बऱ्या भलायके पासत आनी कामाच्या सुरक्षा पासत गॉल्डीन डिसोजा बऱ्या भलायके पासत कॉटिल्डा लुवीस आतां सरलेल्या मलगडां पासत मिस पुलगत आत्मे पासत मिसिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन मार्सेलीन आनी क्रिस्टोफर डिक्रूज मुल्की देवादीन बेनी रेगो कुलशेखर देवादीन मेल्विन डिसोजा दुबई देवादीन अरुण नोरोना ताने देवादीन तिमोती डेसा नित्यादर नगर कुटुंबां सरलेल्या सर मलगड्यां पासत मिसिता अविस्टन आनी निशा डिसोजा बाजल देवादीन कार्मिन कोरेया पेर्नाल देवादीन लुईस आनी कोरेया गेल्या कुटुंबां सरलेल्या सर मलगड्यां पासत मिसितात जोसेफ आनी रिटा लुईस पेर्नाल दुबई देवादीन अरुण नोरोना उडपी देवादीन ग्लॅडिस तावरो पवाई देवादीन चार्लेट श्रीकंठ तावरो पवाई देवादीन फ्लोरिन फेर्नांडीस ताने देवादीन जेराल्ड डिसोजा वालेन्सिया कुटुंबां सरलेल्या मलगड्यां पासत मिसिता जोसेफ डिसोजा बेंगलोरू देवादीन लुसी डिसिल्वा शक्तीनगर ह्या तेसांवां सांगता आमची तेसांवां ह्या पवित्र वेदीचेर दवरून हे मिसाचें बलिदान आमी भक्तीपणी भेटोवया. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या उतर तुजें आयको जिणी आमची भोर जीवन तुझ्या वांटो घेऊ ससंजीवी जोडू मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या तुवें केल्ल्या सर उपकारा अर्गां पाठोवंक आयल्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त दय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी ह्या पुरबायन गायले मंदिरांत तुज्या आयल्या हांव बापा आमच्या सर्गींच्या तुका अर्गां दिवंक तुजे सुवें जियोंक तुजो मोग साकोंक आसा संदेश सुमी आमकां दिता. सुमी म्हणटा म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर
ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. सो आशेता आमी ताचे थंय जिये सुखान दुखान आनी खरो संतोष जोडून ताच्या मोगांत आमी आसा जंय म्हणून इकडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. ह्या बलिदानांत कृपा आमी मागया. सुम्या थंय आमी संतोष पावोंक, सुम्याच्या मोगांत आमी आसूंक. जर आमच्या जिवितांत दिसपड ते आमी अस्कत आमी सुकल्या, सुम्या थंय संतोष आमी पावोंक ना, आमी हेरां थंय संवसारांत थंय ह्या कश्टांच भार पोटी निराश जावन संतोष समाधान आमी उगडायलां तर सुम्या लागचें एकामेका लागचें मुखाने आमी मागया. संगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत बगेन सदां संकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्याव ती तुज्या कृपेन प्रमाणीक जाताव आनी दळदिरी आसल्याव ती भागी जाताव. तुज्या करण्याचो आनी देण्याचो फळ दयेन पळय आनी बाबार्था वरवीं प्रामाणीक केल्ल्या आमकां तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावोंक आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदाची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ व्हड जमातेचेर जायतो वेळ चर्चा केल्ल्या उपरांत पेद्रू उठलो आनी तांकां अशें सांगूंक लागलो, भावांनो, जुदेव न्हय आसलेल्यांनी म्हज्या तोंडांतली बरी खबर आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक सुरवेल्या दिसांत हांवूच देवान तुमचे मदलो म्हाका वेंचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. मनशांची अंतस्करणां जाणा आसलेल्या देवान आमकां दिलां तशेंच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन हेर जातीच्यांकी आपणे पसंद केल्यात म्हूण दाखयलें. अशें तुमचें आनी तांचे मदें कसलोच भेद ताणें केलो ना. बगार बावार्था वरवीं तांचीं काळजां ताणें नितळ केलीं. तशें जाल्यार आमकां जावं आमच्या पुर्वजांक जावं वोवंक तांकां नातल्लें जूं चिजांच्या खांद्यार दिवन देवाची परिक्षा पळोवंक आतां कित्याक तुमी प्रयत्न करतात. आमकां तारण मेळ्ळां तशेंच तांकांय सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपेन तारण मेळ्ळां तें आमी सत मानता. तितल्यार ती सगळी जमत थंड जाली. बार्नाबासान आनी पावलान आपणा मारिफात हेर जातीच्या लोकां मदें देवान केल्ल्या वर्त्या खुणां आनी आसऱ्यां विशयांत सांगिल्लें आयकूंक तांणी कान दिले. हांचे उलोवन जाताच जाकोब उलयलो. भावानो, म्हणालो तो, हांव कितें सांगता तें आयका. देवान जुदेव न्हय आसलेल्यांची कशें पयले फावटी दया केली आनी आपणाच्या नांवांक समर्पिल्ली एक परजा तांचे मदली विंचून काडली तें सिमावन आमकां विवर दिवन सांगलें. हें प्रवाद्यांच्या उतरांक सारकें ताळ पडटा, कित्याक बरोवन आसा, हाचे उपरांत हांव पाटी येतालो आनी दाविदाचें मोडून पडलेलें घर हांव परत्यान उबारतलो आनी कसलोन पडलेलें उबारन हांव तें नव्यान बांदतलो. हाचे वरवीं उरिल्ले मनशाकूळ आनी त्या बराबर म्हजें नांव घेतलेलो परकी लोक सर्वेस्पराक सोदतलो. अशें म्हणटा
आदी मागात हांव कळीत केल्ल्यो ह्यो सर्व संगती आतां घडोवन येश्यो करता तो सर्वेस्पर. देखून म्हजें फैसल अशें, हेर जातीच्या लोकांत हांव सुमयातें परतल्ल्यांक आमी उपाद्र दिवचें न्ही. तरी पूण बोंब्यांक भेटोवन दिल्लें कसलेंच तांणी खायनाये, व्यभिचार सुकयजय आनी गुमटी चिडून मारलेल्यांचें वा रगत असलेलें मांस खायनाये म्हणून तांकां आमी बरपिनिशी समजुनी दिजे. कित्याक मोजेचें नियमशास्त्र कितलेशा संततींत हांव हर एक शारांत परगट जातच आसा. हर एक साबाता दिसा सिनगोगांत ते वचतात. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. श्लोक. सर्व परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्व परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भूनिवासियांनो, सर्वेस्पराक सदगितां गाया. परमेश्वराक हर्सिया, ताचें नांव वाखाणा. श्लोक. सर्व परजांक देवाची विस्मितां कळया. ताचें तारण दिसपट्टें गाजया. जनांगा मदें ताची महिमा परगट करा. सर परजांक ताची विस्मितां कळया. श्लोक. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. सर्वेस्परो एकलोसो राजा म्हणून राष्ट्रांक गाजोवन सांगा. प्रितम ताणें थीर केल्या ती बिलकूल हालची ना. सर परजांची न्यायनिती काल तो जडती करतलो. श्लोक. सर परजांक देवाची विस्मितां कळया. उद्गार. हालेलुया गाव्या सम्यक सिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. हालेलुया गाव्या सम्यक सिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया गाव्या सम्यक सिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. हालेलुया गाव्या सम्यक सिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावाजे. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे तें आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दय म्हजे मुगाळ भावना आनी भयणीनो, सुमी आमकां जशें हांवें म्हळें आपयता तशा मोगांत आमी आसूं. ताचो संतोश आमचे तें आसून आमचो संतोश भरपूर जावंक एक संतोशाचें एक देवाक मानता तसलें जिवीत आमचें जाय म्हणून आज आराधनांती आमी नियाळ केल्लो तो विशय मनसुगेचें जिवीत. एक मर्यादेचें गौरवाचें आमकांच आनी पेल्याकय गौरव दिवचें आनी देवाक महिमा दिवचें तसलें जावं उतरांनी करण्यांनी नडत्यांत वा आमच्या नेसनांत आमच्या खाना पिवनांत हर एका संगतीन देवाक महिमा दिवन देवा ते संतोष पावचें तसलें जिवीत. आनी हाका दाखलो आयचें पयलें वसाप जावन आसा. पळया कश्ट सकडांक आसात. आमच्या काळार आज कश्ट आयल्यात. आमच्या बोवारींस आसात. आमच्या देशांत आसात. कितलोसो लोक आज कश्टदा. कश्ट नातलो काळ ना. आज इल्ले सडीतच आयल्यात. पण सडीत म्हणच्या की हे हाच्या आदीं आसले आनी मुखारी आसतले कश्ट सुख सकडांक आसा. सुरविल्या पवित्र सभेंतय आसले कश्ट आनी कश्ट कसले तांकां एक तर्क थंयसर आसलो. वाद विवाद जो देव न्हय आसल्यांक सुनात करी जाय म्हणून सोडवण मेळचे खातीर आनी तेदना हो तत्वार हो तर्क हो वाद विवाद थंय उरतना कितें करता शिस. पेद्रू
अपोस्तलांनी संगता मेळोन पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागतात. देवान तांकां जर तर पवित्र आत्मो दिला तर ती देवाक मानवल्यान तर आमी कोण तें आडावंक. आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या आदारान कृपेन प्रेरणान म्हणले बरी त्या तर्काक एक परिहार ते सोदून काडतात कितल्या पुरबायेन. आनी हाका कारान पवित्र आत्म्या प्रकार ते जियेल्ले, पवित्र आत्म्या प्रकार तांचें जिवीत जावरी एक संगती देवाक भेटोवन मागणें करन तो इत्यार्थ करूंक तांणी केल्लें तें प्रयत्न. आज तुमी आमकां आपयता त्या कश्टांच्या काळार आमकां आदार जाय. आदार देवाचो, पवित्र आत्म्याचो. जर आमी आज आमचो संवसार, आमची पवित्र सभा, आमचो देश आमच्या मोगाच्यान आनी आमीच देवाक मानता तशें जियोंक प्रयत्न केलें तर, देवाक वा पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण केलें तर खंडीत जावन ती देणी, ती फळां सुमी आमकां दिता. आमचें जिविती देवाक मानता तसलें जाता. देखून सुमी आमकां आज आपयता मुगाळ भावन भयणीनो, एक घडी आमचे दोळे धांपया, मागया. जायत्यांक आमी मागता म्हूण बसायिल्लें आसा, ह्या घडी आमी मागया. ह्या बलिदानांत पुण्या आनी वायनात सुमी आमकांच ही ते सवां भिटोवन तो पवित्र आत्मो, तो सुदैव आमकां शांती समाधान सोडून दिल्लो, संतोष दिवचो, हरी एक ताची देणी आनी फळां दिवचो, आमकां आशिर्वादीत करूं, आमची ते सवां आशिर्वादीत करूं. हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Abba Bapa Sargincha Gevundo Geva Artamasan Kristacha Diyam Kabulu Undya Vaina Sangi Bapa Jivanamche तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. म्हज्या बाबयनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. बलिदान आपल्या मनाक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा ह्या बलिदानात आमची गालती देणी आनी आमची मागणी आमी तुका भक्तीन भेटयता. आनी जेजूची आमली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुजे एका सगनी देव सिमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमच्या जिणयेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळे आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्त्या दबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवी पवी दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय.
जय जय उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा क्रिस्तू पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातसताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत, पातकांचें बुकसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवित सोंडो आनी सुरमळची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुणरगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर, तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर विशेष जावन सार नोळम घडणार सांजुजे फ्रेनाड मेड्स आमचे स्विडे मार्तीर भाव तांचे बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमकां संतोष समाधान बसायल्लो जोड दिल्लो सुमी परत आमच्या संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या कुटुंबांनी तो संतोष समाधान आसा करूं म्हणून आमकां परत एक पडी समर्पण कर. शिजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी कुशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दायकन्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे प्रवशान तृप्तिल्यांक आमकां
तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय पिडेशिडेंतली आमकां खून कर सैतानाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय ह्या कोरोना म्हणल्या महाखरगांतली आमकां निवार आनी सोराकांतांतली आमकां वाटय कित्याक सुवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमचे दंतांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशय परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो तुमचे सगळे असो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमकां खरो संतोष शांती समाधान दिता तो देवाची शेळी संसाराचे आनी आमचें पाप करता ती हे शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सुमया भलायकी मेळटली. अत्रेगाच्या कुमगाराचे मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हण पतयेता करो स्वजर आसाय म्हणून पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सरस्तो प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणपात येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता. आनी हांव तुजे थंय आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजे तावन जेजू तुजे तावन केदींकच हांवें केदींकच हांवें वेगळा सार जावंक म्हाका सोडी नाका. वेगळासा जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदल्या पातकी सालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बोळ दी म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोय आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरवो सांगच्या माय मोयण्याचे धुलो ब्राने चे नांव तुज्या लागता माये माय मोयण्याचे धुलो ब्राने चेना तुझ्या लागता माये. अकरा मोडण्यो होमटून उडय सर्गीची वाट आमकां सोडय पेठय माये जळच्या उज्या काळजां काळीज तुज्या मोगान